देवाचे वेदी सोरी वेता तुझ्याकडूनच म्हाका भितोल्या देवाचेर विश्वास दवरून हांव वेता देवाचेर विश्वास दवरून हांव वेता तुजो उजवाड म्हजें तुजो विश्वास Dobraci, dorin maga vadago, devaci vedi soria veda, Ushakar se vesna kavitoria, devaci visvasoruna veda, devaci visvasoruna veda. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आयच्या ह्या मिसांत जुलियाना आंतोनियो वाज आनी आंब्रोसिया नाझरेत ही आमच्या सोपून गेल्ल्या भयणीक आमी सुर्गीचें सूख मागता. तेच बरोबर आयच्या दिसाक वाडदीस समोरमता विक्टोरिया मिनेसीस केलीन शर्लीन कार्दोजो त्याच पासत आपले बोरले बोरेलकीक मागता रिता डिकोना. तर हांकां सगल्यांक देवाची उपट बेसांवां आमी मागून घेवया. आयच्या दिसाक जेजू आपलेच कुडी रोगताची आपल्याच जेवणाची खबर आमकां सांगतलो. जायते पावटी घडयेक ह्याच मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमी वांटो घेवन जायतें बरेंपण आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत आमी अणभवलां. पूण सोबार पावटी घडयेक आमकां संदी फावो आसतनाय लेगून जायते पावटीक ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान येवंक जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवंक हांवें घडयेक आळसाय केल्या. मिसा भेटेन वांटो घेवनूय घडयेक फावो तो फळ आमच्या जिवितांत हांव घेवंक चुकलां. तर असल्या पातकाची ह्या वेळार दूख धरुया. कोणती बरीत काळजान देवाची काकलुतीक उलो मारून सोगली म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेता देवा आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बाकीवून सदांच आंकवार मेरे सगल्या देवदूताक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भणिनो जे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकलूत कोर सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. ह्या वेळार आमच्यो गरजो देवाक आमी उबारुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव. तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलोबायेन वागय. तुवें आमकां रुचलें आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमकां कोर म्हूण मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. आमेन. लोगोंतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायलाच्यो पुद्दो रडूंक लागल्यो. तांणी म्हटलें कोण आमकां मांस खावंक दितलो. इजिप्तान आसतना आमी फुकट मासली तवशीं चिबडां भाजीपालो कांदे
आनी लसूण खाताल्या आनी ताचो आमकां कितलो म्हूण उगडास येता. हांगा आमी सुकून गेल्या, माना भायर हांगा आनीक कांयच दिसती पडना. माना कोनफिऱ्याच्या बियां परी आनी ताचें रूप बेदेलिया फळां परी. हांगा थंय वचून लोक तो एकठांय कोत्तालो आनी एका दांत्यान धोळटालो आनी पितूलच्या वाणान खोणटालो. उपरांत तो आयदनांनी घालून रांदताली आनी ताच्यो भाकरी कोत्ताली. तेलान भाजिल्ल्या वड्या परी ताची रूच. रातचो पेण्याच्या मैदानार दोव पडटालो तेन्ना ताचे बरोबर मानाय पडटालो. आपआपल्या तंबूच्या दारार लोक रोडटालो ते मोइजेसान पळयलें. सर्वेस्पराचो राग सारको पेटलो आनी हाका लागून मोइसेसाक भोव वायट दिसलें. आनी ताणें सर्वेस्पराक म्हटलें, तुज्या सेवकाक इतले त्रास कित्याक दिताय? हांवें तुका कितें म्हूण हांव तुका कित्याक म्हूण मांदूंक ना? हें सगल्या राष्ट्रांचें वचोन पडे तुवें म्हजेर घालाय. हांवें हे पोरचेचो गोर्व सांबाळला गाय. हांवें तिका जल्म दिला कितें? एक आवय आपल्या दुदाच्या बालाक उखलून वता तशें हे पोरचेक ओड्ड्यार धरून तुज्या पुर्वजांक हांवें बासायलोल्या देसांत व्हर अशें कित्याक म्हूण तूं म्हाका सांगताय तर? हे पोरचेक खंयचें म्हूण मांस हाडून दिवं? आमकां मांस खावंक दी म्हूण ती म्हजेशी येवन रडटात. म्हज्यान एकल्याच्यान हे पोरजेचें वचोन तोलून जावचें ना. हें वचोन म्हाका एकदम बारादीक. हे भाशेन तूं म्हाका वागयताय जाल्यार तुवें म्हजो जीव काडल्यार अदीक बरें. हें दोलदीरपण पळोवचे सुवातेर हांव तुका मानवलोलो जाल्यार अदीक बरें जातें. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोपकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. देव आमचें बोल आनंदान ताका वाखाणुया. पोतून म्हणुया, देव आमचें बोल आनंदान ताका वाखाणुया. म्हजे पोरचे म्हज्या उतराची पर्वा केली नाय. इस्रायलान म्हजी आज्ञा खालतेपणान मानली नाय. देखून ताची निबोर होट्टी कालचां पळोवन आपणाक जाय तशें ताणें करचें म्हूण हांवें तांकां तशींच सोडलीं. जबाब, देव आमचें बोल आनंदान ताका वाखाणुया. म्हजे पोरचेन म्हजें मात आयकल्लें जाल्यार इस्रायल हांवें दिल्ली वाट दवरलेली जाल्यार एकाच वरान ताच्या दुस्मानाक हांव जिखतलो आसलो. तांच्या वयरांक म्हज्याच हातान मार घालतलो आसलो. जबाब, देव आमचें बोल आनंदान ताका वाखाणुया. सर्वेस्पराचे दुस्मान ताका पांये पडटले आसले. ताच्या गुलामपण सदांकाल उत्तोलें आसलें. पूण तुमकां जाल्यार बऱ्यांतलो बरो घोव दिवन हांव पोसतलो आसलो आनी कोडपांतल्यान मोवान तुमकां दादोशी कोत्तलो आसलो. जबाब, देव आमचें बोल आनंदान ताका वाखाणुया. उद्गार सगळीं बी रावया. Hallelujah,
वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरां वरवीं मनीस जियेता. सर्विस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. स्नान जाता सुवामाच्या मोडणाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी होड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एके एकसुरे सुवातेर कोडसरून गेलो. पूण हे लोकांक कळटूच नोगरांत जावन ती ताच्या फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली. होड्यावेलो देवून ताणें पुस्कोळ लोकांक देखलो आनी तांचे चुरचुरे धरून तांच्या वायटाकारांक बरी गेली. तिनसाना ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हणलें, ही एकसुरी सुवात आनी सांज जावन गेली म्हणटूच लोकांक धाडून दी. ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवन दी. जेजून तांकां म्हणलें, ताणें वेची गरज ना, तुमीच तांकां कितें खावंक दियात. पूण तांणी पोर्तिपाळ केलो, 5 सुणे आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हणलें, ती हाडून म्हजे कडेन दियात. लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसून लायल्या उपरांत 5 सुणे आनी 2 मासल्यो आपल्या हातान घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी ते लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीं आनी दाजुशी जालीं आनी उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले. 12 उपोट भरलेल्यो पांटल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक दोरी नासतना जेवलोले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावानो, एकलो खंय बेबदो आसलो आनी तो आपले सगळे दुडू आपूण जोडटा तितलेंय आपल्या ह्या सोऱ्याक आपल्या ह्या पिवपाक म्हणटालो आनी ह्याच खातीर ताच्या बायल भुरग्यांक जायते कोश्ट आनी दूख सोंसचें पडटलें. एका दिसा खंय मिसाच्या बलिदानान वांटो घेता आसतना हो दादलो आपल्याच जिविताची नियाळ करता आनी आपलेच जिविताची नवसळणी करूंक एक गोट थाराव घेता आनी ह्याच मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवन एक नवसरलेलो मनीस कसो तो जाता. आनी थोड्याच दिसांनी खंय तो असोच वाटेर वेता आसतना ताचो खंय दुसरो एक इश्ट ताका मेळटा. तोवूय सोरोप येतालो आनी तो ताका म्हणटा, आरे तूं ह्या दिसांनी आमच्या बाराचेर कित्याक दिसना? आनी तो ताका म्हणटा, हांवें म्हजें जिवीत नवसरलां, हांवें सोरोप येवपाचो सोडून दिला. आनी तेन्ना खंय हो ताचो इश्ट ताका म्हणटा, अरे काना गांवांत उदकाचो सोरो केलोलो त्या जेजूचेर तूं विस्वास दवरता? कोण जाणा ताणें ही मिलाग केलोली वो ना. आनी तेन्ना खंय हो मनीस ताका जबाब दिता, जेजून काना नोगरान उदकाचो सोरो केलोलो काय ना तें हांव नगो, पूण ह्याच जेजून म्हज्या जिवितांतलो सोरो म्हज्या बायल भुरग्यांक उंडो करून दिला हाची हांव गोवायकी दिवंक शकता. जे पयशे हांव म्हज्या सोऱ्याक मोडटालो तेच पयशे आयज हांव म्हज्या बायल भुरग्यांक उंडो हाडूंक मोडटा. प्रितीच्या भयणी भावानो, आयच्या शुभ वर्तमानान आनी पयल्या वाचपान आमकां उंड्याची खबर मेळटा. जेन्ना होच लोक इजिप्तांतलो भायर सरून आपले देसांत बासायलोल्या देसांत वेतालो तेन्ना देव तांकां
हो उंडो फावो करता. जेन्ना ही पोरसां बुकेलोली तेन्ना देव तांकां माना दिवन तांची भूक मारता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू 5 उंडे आनी 2 मासली घेवन कितल्या लोकांची भूक मारता तें आमी आयकलां. आनी आयचे वाचपाची पयलीच ओळ आमकां म्हणटा, स्नान जातार जिवाची मरणाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयसो भायर सरलो. जर तर आमी सोनवाराचें वाचप आयकलेलें तर आमकां थंय हेरोदीन केलेल्या जेवणाची खबर मेळटा. जेन्ना ही हेरोदियासाची धूव नाचता तेन्ना हेरोदीक तें आवडटा आनी तो तिका म्हणटा, तुका जाय तें माग आनी हांव तुका तें दितलो. आनी ही ताची धूव जुआंव बावतिस्ताचें शींज मागता. ह्या हेरोदीच्या जेवणान नाटकाय, गर्व, दुसऱ्याचे पाड घालप, गरजे भायर मौजा, कुडीची वंदवण असलीं भावनां आमकां दिसून येतात. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू करता त्या जेवणान आमकां काकलुतीची, दुसऱ्याताय उदारपण दाखोवपाची, दुसऱ्याताय मोग वांटपाची असली भावना आमकां मेळटा. तर 2 वेगवेगळीं जेवणां आयज आमी पळयता. एक जेवणान बरी भावना जाल्यार दुसऱ्या जेवणान वायट ती भावना आमकां दिसून येता. तर आमकांच आमी विचारुया, जेजूच्या जेवणान वांटो घेवन म्हज्या जिवितांतल्यान कसली भावना दिसून येतात काय? म्हज्या जिवितांत तोच राग, दुस्मानकाय, विंगास असली भावना घेवन हांव जियेतां, पूण जेजूक जेवून हांव दुसऱ्याचे काकलुतीन, दुसऱ्याच्या मोगान भरलेलो मनीस जाता काय? दुसरे सुवातेर आमी पळयता, हो लोक आपलें घरदार सोडून जेजू वेता थंय वेतालो. घरा तांकां उंडो मेळो नासलो काय? घरा तांकां उंडो मेळटालो. पूण शुभ वर्तमान सांगता, जेजून दिलोलें जेवण जेवन ती सगळीं जेवलीं आनी धादोशी जालीं. घोडे घरा मेळटालो तो उंडो घेवन तांचें पोट भरतालें, पूण तांकां तें धादोसपण घोडेक मेळो नासलें. आनी ह्याच खातीर लोक जेजू फाटल्यान धांवतालो. आयज घोडेक भाव भयणीनो, हे कोवीड महामारीक लागून जायत्यांक आमकां ह्या मिसा बलिदानान येवंक संदी फावो नासली. पूण कालतान आमची ही फिरकोजीची दारां आमी उगडल्यात. तर मिसाचे भेटेन येवन हेंच खरें दादोसपण आमी भोगुया. मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवन जिव्या जेजूक जेवन जिविताची खरी खुशालकाय आमी अणभवुया. घरा घोडेन मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवन, ऑनलायन मिसान वांटो घेवन आमकां थोडी खुशालकाय मेळत, थंय आमकां जेजूक शेवूंक मेळना. पूण जितले फावटी आमी ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता आनी जेजूक शेवता तेन्नाच की आमकां जिविताची खरी खुशालकाय, खरें दादोसपण आमकां मेळटलें. तर सदांच घोडेक आमकां वांटो घेवंक मेळचो ना, पूण मेळटा तितले फावटी ह्या संदीचो फायदो काडुया. आनी निमाणे सुवातेर आमी जितले फावटी उंडो घेता थोड्याच वेळान हो उंडो आमच्या पोटांत तसोच उरना. हो उंडो आमच्या मांसांत आनी रोगतांत रिगता. तेच भाशेन जितले फावटी आमी जेजूक शेवता तेन्ना हो जेजू आमच्या मांसा रोगतांत रिगूंक जाय. आमचेंच जिवीत आमी नवसरूंक जाय. हो उंडो सोरो आसता तो जेजूच्या मांसा रोगतान बदलता. आनी जितले फावटी हो उंडो सोरो आमी शेवता तेन्ना आमी दुसऱ्यांक हो उंडो जावंक गरज. कित्याक जेजू म्हणटा, जें तुमी म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानाक केलें तेंच तुमी म्हाका केलें. तर आमी जेजू भाशेन दुसऱ्यांक जिविताचो उंडो जावंक गरज. थानेलोल्यांक पिवण आनी भुकेलोल्यांक जेवण जावं जेजू आमकां गोठ्यान भरता. आनी थोड्याच वेळान आमचो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार उंड्या सोऱ्या रुपान येतलो. तर होच उंडो सोरो शेवून आमी दुसऱ्यांक उंडो जावंक जेजूची कृपा आमकां ह्या मिसा बलिदानान मागून घेवया. भेटून आमी गायन गावया. मातयेचे बागार करूं C24 पान 30 आनी 8, C24 पेज 38.
भांगर करू सकाळ तुवें सुद्धा म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां ओपलोले बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयवशा आमी करूं. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगटाव. तीर बरवाशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक अंतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dobaraco सर्वेस्पर तू, स्वर्गानी संसार, बोल्या तुझ्या वैभवान. Sorgi, soy son, सर्वेस्पराचे नावी, येता ताका सोय. sorgi, soy. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
पयलो उदकां दिवन बाबाताचो गूट पुरगोटुया. सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समरमता, तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगोडटा, तुज्या येण्याक आमी अंतर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें परसुलीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, बागयोन सुसे तिचो पोती, बागयोन धर्म दिता बागयोन सुसे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोती. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक आमच्या सोडवणदाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन ह्या वेळार धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक कुशालकायेन शांती दिवया. होच तो जिविताचो उंडो देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शोधना आमी गायन गावुया. म्हाका फावो न्हय सोम्या. D26 पान 61, D26 पेज 61. Mahagava
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सुर्गीच्या जेवणा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवितान आनी गोठ्यान भरले. सुर्गीचे वाडेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून या दुसऱ्यांक जिविताचो उंडो जावं क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडपकार खुशाल काळजां शेवटाचें गायन गावया. F12 पान 9 आनी 1, F12 पेज 91. देवा मंदिरांतली आता खुशाल देवा शांती बाय सोडून घाला.